नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या कोंकणी खबराचित्रांत तुमकां माय मोगाचो येवकार. नदर मारुया म्हत्वाच्या घडामोडींचेर. सोमारा राष्ट्रीय पत्रकारिता दिसा निमतान कार्यावळ जाली. म्हजेर वा म्हज्या सरकाराचेर कसली टिका केली म्हण कांय ना, तें पत्रकारांचें काम. मात जेन्ना तुमी गोंयचेर बरयता तेन्ना गोंयच्या पर्यटनाचो विचार करून सारकें तें बरोवचें. गोंयच्या उदरगतीचो विचार करचो म्हण ह्या वेळार मुखेलमंत्र्यान प्रसार माध्यमांक सांगलां. मुखेलमंत्र्यान जर 8 दिसां भितर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकराच्या भवनाचो विशय हातांत घेवना तर आंबेडकर चळवळीचे सगळे कार्यकर्ते आंदोलनाक बसतले म्हण विश्वभूषण डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समितीन शिटकावणी दिल्या. सोमारा पाडव्याक मांद्र्यांत जाली शिवगर्जना. सभेक मान्यताय न्हयकारिल्ल्यान जीत आरोलकर आनी समर्थकांनी रस्त्यारूच घेतलो मोगोत प्रवेश. मुखेलमंत्री दोतोर सावंताक धमकी दिवपी प्रकरणात फोंडें पुलिशेन कुट्टाळेच्या आशिष नायकाक अटक केल्या. जाल्यार गोवा फॉरवर्ड पक्षाचो उपाध्यक्ष दुर्गदास कामत म्हणटा हो धमकी दिवपी भाजपाचोच कार्यकर्तो आसा. आतां भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान ताका प्रायमरी मेंबरशिपांतल्यान काडून उडयतले काय ना तें स्पश्ट करचें. दाबोळे विमानतळार हज यात्रेक वचपाक आरमस्थान कायम दवरचें म्हण काँग्रेसीचे सचीव सैफुल्ला खानान मागणी केल्या. काँग्रेस पक्षा आड काम केल्ले खातीर पक्षान उर्फान मुल्लाक 6 वर्सां खातीर काँग्रेस पक्षांतल्यान भायर मारलो अशें तांणी परिपत्रकूय जारी केलां. सोमारा नितीश कुमार हांच्यांनी बिहारचे 7वे मुखेलमंत्री म्हण पदाचो सोपूत घेतलो. जाल्यार रेणू देवी आनी तारकिशोर प्रसाद उपमुखेलमंत्री. सोमारा राज्यांत कोविडान एकट्याक मरण आयलें. आतां मेरेन राज्यांत कोरोना दुयेंतान 663 लोकांचे बळी गेल्यात. तर इतल्यान आरडीएक्स गोवाचे कोंकणी खबराचित्रां हांगाच सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटले. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. तशेंच ह्यो खबरो तुमकां जिओ टीव्ही तशेंच टाटा स्काय ॲपाचेरूय लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.